हे जे म्हजे फुडल्यान तुम्ही पळयता दिस इज अ शीट म्हणजे आमी पत्रे जे घालतात तेका सोलर ही पॅनल आसा. ह्या सोलर पॅनला भितर सोलर लायट चालू जाता आणि हो पत्रो आसा टू प्रोटेक्ट रेन आणि दीस आर पॉलिकार्बोनेटेड शीट्स म्हणजे अशे सोलर पॅनलाचे चालू जाता हेजे भितर सोलर पॅनल आसा. सो ह्यो गोष्टी आमी गोंयान म्हाका दिसता फर्स्ट स्टेट ऑलमोस्ट लॉन्च करूंक सोदता विथ अ सबसिडी फॉर अ डोमेस्टीक कंज्युमर. आणि नॉर्मली कितें जाता की नॉर्मली कितें करता सोलर जे सेल जे आतां पॅनल आसा ताका कितें करता की पत्र्या वयर मागीर पोतून स्ट्रक्चर करून मागीर पॅनल घालता. आतां पत्र्या वयर घालपाचें ना, पत्रेच घालपाचे. हे पत्रे 50 वर्सां गॅरंटी, सोलर पॅनल 25 वर्सां गॅरंटी. हे दोनूय गोश्ट्यो आतां पत्रे जेन्ना लोकांक घालपाक जाय वीथ सोलर सेल घालपाचे म्हणजे तांकां पत्रे घातले आनी लायटूय जनरेट जाली. ही गोश्ट आमी हे लॉन्च करूंक सोदता गोंयान शॉर्टली. बट नॉर्मली आमकां पावर जर लागता सपोज 100 युनिट्स लागता दीस म्हयन्याक जाल्यार हेय 100 युनिट्स तयार आमी तांकां पावर दिता. मदीं जर आमी भायर वयता हॉलिडेयाक हो पावर तयार करून ते बिलाक येतले म्हणजे भायर. सो वी आर कनेक्टिंग टू द ग्रीडाक कनेक्टेड. आतां आमी 5 किलोवॉट आतां ऑलमोस्ट जाले आमचे टार्गेट. जाल्यार तुमकां ग्रिडाक ग्रिडाक वयतले ताका पयशे मेळटले आमी दुसऱ्याक विकतलो. एका हो शीट एक शीट ऑलमोस्ट 11 ते 12,000 रुपया आसतलो. आमी तेजे स्कीम करूंक सोदता की गव्हर्मेंट सबसिडी दिवन करता 20%. हो सॅम्पल पीस हो हाडला हांवें. पत्रो नॉर्मल 3 मिटरचा पत्रो येता पळय तसा पत्रो तो 3 मिटरचा पत्रो. आतां म्हजे गार्बेज प्लांट येता कुडचड्यार. हांवें ऑलरेडी डिसायडेड सगळी ती शिटां लागता वयर ताका सगळी घालतले ते म्हणजे वील जनरेट सोलर प्लस गार्बेज प्लांटाचे ऑटोमॅटीक जातले. सो वी हॅव टू कम आउट विथ न्यू आयडियाज. सो वो न्यू आयडिया वी आर इम्प्लिमेंटींग.